मरी आमची माये सर्गींची शेकाये मोगाळ आमची राणी पावतू आमकां माये मरी आमची माये सर्गींची शेकाये सुम्याची दासी तू जाली सेवेची देख आमकां दिली जेजूची वाट दाखयली खुर्सा मुळी रावली सुम्याची दासी तू जाली सेवेची देख आमकां दिली जेजूची वाट दाखयली खुर्सा मुळी रावली मरिये आमचेर माये सर्गीचे शेकाये मोगाळ आमची राणी पावतू आमकां माये गगरे मामा मा गगरे रे सनी दा गमदा परे रे सा पप्पा गमदा परे रे सा आमकांच तुका ओपून दिता सर्वस्व आमचें समर्पिता तुज्या गोपांक एक व्हरता राख आमकां म्हूण मागता आमकांच तुका ओपून दिता सर्वस्व आमचें समर्पिता तुज्या गोपांक एक व्हरता राख आमकां म्हूण मागता मरिये आमचे माये सर्गींचे शेकाये मोगाळ आमची राणी पावतू आमकां माये मरिये आमचे माये सर्गींचे शेकाये मोगाळ आमची राणी पावतू आमकां माये पावतू आमकां माये गगरे मामा मा गगरे रे सनी गगरे मामा मा गगरे रे सनी दा सनी दा गनि पा
घरचे आम्ही जे सदाच तुझे येतो माझेही घरचे आम्ही जे सदाच तुझे. मोगाळ बाबा बहिणीनो वर्तो संतोष आमकां एर्जिल्या घरांक आनी नोफियाम घरांक आज आमचो मोगाळ गवळी बाप गवळीक भेट जावन शेळयांक भेट करूंक आयले बरी हांगासर आयज वस्ती करतल्याक वावर करतल्या लोकांक भेट करूंक आयला त्या देखून हांगासर सर देवपर्चे तर्फेन हांव ताका स्वागत करता आणि हांगासर ह्या संजेच्या वेळार तो आमच्या संगत आसतलो आमचे खातीर मागतलो तशेंच पवित्र दिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या इराद्या पासून प्रत्येक जावन तो विनंती करतलो त्या देखून परत तुमचे तर्फेन हांव ताका स्वागत करता आसतना आतां हांगासर हे चापेल आनी प्रत्येक जावन आमच्या देवपर्चेक तो आशिर्वाद करतलो. प्रार्थुया. मोगाळा बापा आमच्या रसणारा तू आमकां आमच्या गरजांनी पावताय ह्या मागण्याच्या घराचेर आनी हांगा तुका भेटोवन घेवच्या सर तुज्या मोगाळ भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या कृपेच्या देण्यान तांकां पवित्र कर आनी तुजी आज्ञा पाळून एक दीस तुवें तांकां तयार केल्ल्या निवासान सुख भोगूंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तांकां फावो कर. तू जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. बेबुदा देवाळाच्या उजराता वाढोन येवचे आणि कोणासची देवुदा पावले ते सोमेस बचाव झाले आणि ते मोडाले सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय. मोगाळ भाव भयणीनो देवाच्या मोगान बरोवन ताचेर विश्वास दवरून आमी ह्या सांजेर आयताराच्या हांगासर आसा. एर्जिलिया आनी नोफिया ह्या दोन गांवांनी वावर करच्या हांगासर आसा तुमा समेस्तांचेर आनी प्रत्येक जावन कोणा पासून तुमी मागणें करता बसयला तांचेरय समेचे आशिर्वाद पडोवन दी म्हणून आमी मागया. पावनपणी कोणा खातीर आमकां मागोवंक मन आसा तांचो उडास कडी आमच्या कुटुंबाच्या सांड्यांचो आमकां काम दितल्या कामाच्या दातारांचो आनी हेर कोणाचोय तुमकां आतां उडास पडूंक मन आसा तांचो सोक मागोवंक आतां मागूंक पडटा. मोगाळा बापा तुजे कडेन आमी परतून मागता आमच्या काळजांत बसली मागणी आनी ते सावान तुका समर्पण दिता. जें कितें आमकां आयच्या दिसा आनी फुडल्या दिसांनी गरज आसा ते तुज्या दयेन लाभय. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सरेस्पर तुमचे सगळे आसो पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. दायकन बसच्या 5 मिनटां उपरांत मिसाचें बलिदान आमी आरंभ करतले.
सदांच तू बळ बापा तुझे कृपे संमोगान आमकां सोड होळी स्नानान आमकां जिवीत दिलाय तुझी भुरगीं जावन आमकां केल्या क्रिस्ता मोगान आमकां सोडवून दिल्या सैनीच्या राजाची दायजी केल्या कुटाम आमचे तुझ्या मोगान सदांच तू बळ बापा तुझे कृपे संगी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान कुटाम आमचे तुझ्या मोगान सदांच तू बळ बापा तुझे कृपे संगी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान आयचे मिसाचे बलिदान विशेष रितीन अर्गा मीस जावन भेटयतात NFC आणि फ्रेंड्स तांचे बसत ह्या संघटना बसत विशेष रितीन मागोवंक हांव तुमकां उलो दिता तशेंच तुमच्या अर्ये खातीर ते बसत मीस आमी भेटयता तशेंच आमच्या गोळी बाबा बसत ताच्या मिसां बसत ह्या मिसां वांगडा मागोवंक तुमकां आपोवणें दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसू तुमचे सवे आसू बघा भाव भयणीनो हो एक बरो अवकाश आमकां सांगाता मेळोंक आयतार सोम्याकर गांधीचो दीस ताच्या जिवानपणाचो दीस ताणें आमचेर दाखयल्ल्या दये खातीर काकुळटी खातीर अर्घां दिवंक आमी हांगासर आसा नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पदकां वळख करून घेवया आनी बोगसाणें मारया हांव सर पोदवेदार देव आमची काकूळट करू आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
मोगाळ बापा तुझ्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावता तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल जेजूचेर आमी बावर्त दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाचे जिविताचे दायज आमकां फावो कर म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन. खोट्या मनशांक तूं बेश्टायना जाशी जाल्यार ताच्या मोरणाक हांव तुका जबाबदार करतलो. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका हे परी आयलें. मनशा पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्या पासून राखणो कसो नेमला. म्हज्या तोंडांतलें एक उतर तूं आयकतलोय तेन्ना तुवें म्हजे तर्फेन तांकां चत्राय दिवंक जाय. खोट्या मनशा, तूं खरेंच मरतलोय अशें हांव तुका सांगीन जाल्यार आनी त्या खोट्या मनशान आपले चालीक पाठ करून ताचे कडेन उलोवन ताका चत्राय दिना जाशी जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो. पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. पूण त्या खोट्या मनशान आपले चालीक पाठ करून तूं ताका चत्राय दिशी जाल्यार आनी तो आपले चालीक पाठ करिना जाय जाल्यार तो आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वांचयतलोय. देवाचें उतर हे. पेज नंबर 60 कीर्तन 94. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात.
मरीनाथा माया मोगा वरवीं नियमशास्त्र संपूर्ण जाता. सांपावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसा. भावा भयणीनो, एकामेकाचो मोग करचो. ह्या एक रिणा भायर कोणाच्याय कसल्याय रिणान तुमी रावा नाकात. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा. प्रद्वार करिनाका, जिबेशी मारी नाका, सोरी नाका, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करी नाका. हे आणि हेर खंयचेय उपादेश आसा जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. ह्या एक आदेशान ते सोमेस आटापल्यात. मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना. देखून माया मोगान आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. देवाचे उतर हे उद्गार. तुम्ही भायर सर वचून पळता तसले फळ दिवच्या आमी तुमकां नेल्या. सर्वेस्व तुमचे सोभे आसो. तुमचे सोबे आसो. समतेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक सांगू लागलो, तुझो भाव सुख करीत जाल्यार तूं बोस आनी ताची सुख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटी हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगात आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनुभवार्थ्या बरी वा सुखागारा बरी म्हूण लेखून ताका सोड न सोड. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदता तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जाण एक मनाचे जावन खंयचीय वस्त मागती जाल्यार म्हजो सगळीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदता. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आवय बापाय जावन आसली तुमी साबार जाणां हांगा आसा. तुमच्या भुरग्यांक खंय सूख केल्ल्या वेळार किदूंक तुमकां एका तराची भितर जबाबदारी भोगता. म्हज्या भुरग्यांक हांवें सारक्या वाटेक हाडी जाय, ताका समजय जाय, नीट वाट खंयची दाखय जाय. कोणी तुमकां सांगून दिचें म्हणून ना, तुमच्या भितर ती एक वगणी आसा. इस्कॉलाक गेल्यार टिचरांकी तशेंच, मास्टरांकी तशेंच. हांव ह्या हुद्द्याक आयला, ह्या जाग्यार आसा. म्हज्या विद्यार्थीक, म्हज्या शिसांक हांवें सारकी वाट दाखय जाय. वांगड्या वाटेन गेल्यार तीच बी जाय. एका तराची जबाबदारी आपणा भितरच ती भोगून आसता. पूण आज आवय बापूय न्हय, शिक्षक शिक्षकी न्हय, आनी एकच संबंद विशयान जेजू उलयता. आनी ते पयल्या वाचपान जावं वा अंजलान जावं आमकां कळटा. पयलो संबंद, आमी एका कुटुंबाचे सांदे म्हणलो व्हड एक मिस्तेर देव आमकां समजयता. आनी आमकां हर एकल्याक आनी एकल्याचो राखणो वा राखण बोडवो म्हणयेत वा प्रावादी जावन देव नेमता. पळयात तुमी पयल्या वाचपांत एजेकियेला देव सांगता, हांव सांगता तूं कोणाक वचून तुवें सांगत जाय, तूं कोटीचिणी आदरताय, तूं मरतलोय म्हणून कोणाक सांगता, त्या मनशाक तुवें तूं सत्राय सांगनाय जाल्यार तो कसोय मरता. पूण तुका हांव ताच्या पदकाक सुखीदार करतलो. पूण तुवें सांगूनय जर तर तो बदलिना जाल्यार तो मरतलो, पूण तुका सुखीदार हांव करचो ना म्हणून. एका प्रवाद्याचें काम देवाचो ताळो आयकुचो आनी देवाच्या ताळ्याक आवाज मेळोवन हेरांक ताची खुशी कळोवची. आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नाना वेळार प्रवादी जावन पेलायल्या. ह्या प्रवाद्यांनी राय म्हणून आमच्या माथ्यार क्रिस्माचें तेल मागतना, ल्हान बाळ आसतना आमकां तेल आयिल्लें आसा. देखून आमी एकामेकाक जतनाय करचें, तांकां आदारसून सुदारसून व्हरचें, हुस्को दवरचें प्रवादी जावन आसा. आनी ते खंयच्या रितीन करी जाय की म्हणून जेजू आमकां सांगता वांजेला. आमी कित्याक करी जाय म्हणून पयल्या वाचप हांव सांगता, कित्याक आमकां एक मिसांव दिला सोम्या आमच्या बाळपणांतल्यान. पूण आमी कशें करी जाय, हेरांक तीच जाय जाल्यार खंयची रीत वापरी जाय. आनी ती सोम्यान आमकां दाखयल्या. पयलें भुटान वच, तो तुजो भाव म्हणून मानून घे. तो परको या दुसऱ्या गांवचो म्हणून लेखी नाका. भावार्थान तो तुजो भाव या भयण. तुज्या भावाक कशें तीच दिताय त्याच रितीन ह्याय तुज्या भावाक तीच दी. सोकास पयलें भुटान. आयकना जाल्यार हेर दोगांक आपोवन व्हर. ताकाय आयकना जाल्यार मागीर सभेक कळय, पवित्र सभेच्या वडिलांक कळय. तांकांय आयकना जाल्यार ताका अनुभवार्थी वा सुमकादारा बरी सोड म्हणून. म्हळ्यार ताणें आपणाकच पयस केला, त्या कितले पयस वता तितले पयस वचून आमी सोडीचय थोडो तेंपार. पूण तशें म्हणून सोडून सोडचेंय न्हय. जेजू सुमकादारा फाटल्यान गेलो, भावार्थनांतल्या फाटल्यान गेलो. तांकां दुसऱ्या रितीन तांकां फाटी हाडूंक ताणें प्रयत्न केल्ले आसा. आमकां हर एकल्याक एका तराची वडणी भोगता. एकलो कोण कश्टांत जाल्यार कुमक करी जाय. तो दुखांत आसा, भुकेन आसा, ह्या घर ना, इतर खंयच्योय गरजो ताका मेळोवना जाल्यार, त्यो तृप्तीदायक रितीन ताका मेळोवना जाल्यार आमी कशेपणी कर, दान वट कर, आमगेल्यान देगेन दवरून कुमक करता. पूण आनी एक संगत आसा, ती सदावत आमी करूंक फाटी करता वा भियेता. कित्या एक मनीस आत्मीक तरान कोसळटे आसा, पडते आसा. मागणें करिना, पयसाक वचना, हेरांच्या वेळींत येना, पयसा पयस रावता जाल्यार ताका तीच भोवंक वचूंक आमी इल्लें फाटी करता. आत्मीक तरान ताची वाडावळ जावच्याक भारी उणें. एका तराची खावची आमी हेरांक सांगयेत गी, तो कशें काण घेता, तो कांय बेजार पावत, म्हज्या रागार रावत या म्हज्या कडेन लढायक रावत, तशें आमकां भिरांती दिसता. आनी तशें जाल्ल्यान आमी ह्या एका संतीक आत्मीक संतीक सोडटा. पूण आमी न्ही जावन केवळ कूड न्हय, खाली मत न्हय, आमी एक आत्मय जावन आसा. आनी आत्मीक संगत हांगासर तृप्ती ना जाल्यार एका तराचें पोकळेपण आमकां भोगता. आमी कितेंय खाली जाल्लो आमकां अनुभव जाता. कांतोवणी भोगता, खाली जाल्लो अनुभव,
देखून अनेक मनशां फाटी हाडचें काम आमचें आनी तशें हे मीस जावं पुरो नोवेन रितिऱ्यो मागण्याचो वेळ आमकां कुमक करता देवाचें उतर आयकता आसतना सक्रामेंत क्रिस्तांव जेजूक घेता आसतना आमचे भितर आसलें तें उणेपण भक्ती करूंक आमकां साध्य जाता मुखार भाव भयणीनो आमी एकामेकाक तीद विधां सत्राय जेजून सत्राय सांगल्या तुज्या दोळ्यांतले आडे पयिल्लें काड उपरांत आनी एकल्याच्या दोळ्यांतले किसर तुका काडून बरें दिसतालें म्हळ्यार पयलें तूं तीद वयता आसतना तुवें ती सूख करून आसूं नजो सायकॉलॉजींत एक सांगता पळय प्रोजेक्शन म्हळ्यार कितें आमी करता कितें आमी वळखून घेवंक तयार नासल्या वेळार आनी एकल्याच्या कपलार घालून ताचें हाणे बराब तशेंच म्हणटा आमचें हाणे बराब तशेंच आसता सदां पूण तें ताचें तशें म्हणून आमचें कांट भर लिपोवन उरल्याचें मूठभर पुस्तूंची संवय आसता पूण ती आमच्या उड्यापणाची वाट देखून पयिल्लें आमकांच आमी विचारूंक जाय म्हाकाच आमी विचारूंक जाय हांव कितें आतां ताका लोतीत वयता ही सूख हांव ही करता आनी ही म्हणलें सांग पावलोन रोमाकारांत बरयल्ल्या पत्रांत ही सांगलें आसा तूं कितें खंडन करताय की हेरांतय तें मस्तपटी तुमचो करताय म्हणून हेडू सगळी तुका दिसना तुज्यो चोस कयो आनी एकल्याकय तुका दिसता देखून ती एक सत्राय आमी सांबाळली जाय दुसऱ्या वाटेन आमी कोणाक तीद विताव जाल्यार हाचे दुसऱ्या वाचप आमकां एक सुचन दिता हे मोगान करताय की या ताका किडावच्या करताय की ताका दुखोवच्या करताय की या ताचे ते आरोप मांडच्या करताय की खंयच्या कारणा खातीर करताय जर तर तूं ताच्या मोगान करताय ताचो हुस्को धरून ताका तीद विताय जाल्यार तें भोव बरें मोग सर्व उपादेश पाडिल्ल्या पळय ताका मोगा मारितात म्हणून सांग पावलो रोमाकारांत बरयल्ल्या पत्रांत सांगलां पूण तिसरें आमच्या पापा साहेबान फ्रांसिसान सांगिल्ल्या परी पूण चडावत ही गजल अशी घडना आमी त्या मनशा सांगच्या बदलाक दुसऱ्या एकल्या कडेन सांगता तो तशें करता तें अशें करता तशें म्हणून सांगून एक बॉम्ब घालचो म्हणटात ताका द बॉम्ब ऑर टेररिजम ऑफ गॉसिप हेरांच्यो खबरो करचो एक बॉम्ब घालचो आनी सत्तान त्या बॉम्बाचे वीक हेरांक वांटून दिवचें ही एक मनशा साहेबाची अस्कतकाय मोगाच्या न्हू देखून हेरांच्या विशयान तांच्या अस्कतकाय विशयान खबरो करच्या पयलें हांवें कितें प्रयत्न केला त्या मनशा फाटीं हाडून तें पापसाहेबान ते दाळे आमकां विचारच्या तांच्या पापसाहेबान पूण फ्रांसिसाच्या पयलें बेनेडिक्ट 16वान आनी एक 2012 इसवेंत खरेंच म्हाका दिल्ल्या नियाळां तशें सांगलें आसा आमी कोणाक तीद वयता आसतना हांवें केल्ली तीद वड ताच्या आत्मीक बरेपणाक उपकारता गी ताका देवा कडेन लागीं हाडीत गी ताच्या बाच्यावेक साल्वासावाक कांय उपकारा पडटा जाल्यार बरें ल्हान संख्येक ताका तुकलावच्या बदलाक न्हीद जावन हांवें तीद तीद वडून आनी एकल्याक बऱ्याक पडटा जाल्यार ताच्यात आनी देवा मदल्या संबंदा उपकारा पडटा जाल्यार ते आमी खुशेन करीचे ना तर जालें ताका इल्लोसो वेळ दिवन अवकाश दिवचो कडेपटी सूख करणी शिकता पडल्या उपरांत बरें शिकोवंक साद आसा देखून सोड सोडचें न्ही जागृताय करी जाय आमच्या भावाक आनी भयणीक होगडांक नजो आमची भावूत भयणी खुद्द आमच्यात रक्तमासाची आमच्या तावयच्या बापायची भुरगीं जाल्यार आमी दोगे बसना तीच रीत आमच्या कुटुंबाची रीत ह्या आमच्या कोंकणी कुटुंबाकी क्रिस्तांव कुटुंबाकी आमी सोडोवच्याक सोनी आज आमकां उलोवता आज देखून सोकास एकामेकाक तीद वयता आसतना आमी तयार आसा जाल्यार तुका हांव सांगोवपाक येता हांवें तयार आसा म्हाका तीद वळपाक म्हजे कडेन कांय मुणेपण आसल्यार म्हाका तीद समजय म्हाका म्हणटाच तूं आनी किसड बुदवंत जाताय जाणतो जाताय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां एकामेकाची गरज आमकां आमची पाट दिसना म्हणटा आमकां आमची पाट दिसना तर आनी आमची पाट कोणाच्या पाटीर कितें मेळ्ळें आसा म्हूण सांगता आसतना भियेजय म्हणून ना तरी एकली आमी अस्कत उणेपणाची संपूर्ण ना तरी पूण एकामेकाच्या गरजेक पावोन आदार दितना सुदारताना तांचे अत्मीक बरेपणूय पळयता आसतना आमी खंडीत जावन उदार मनाची जावन पळोवता पूण निमाणें द बॉटम लायन इज अमेरिकानान म्हणच्या बॉटम लायन इज डू आय डू इट विथ लव एम आय कन्सर्न अबाउट दॅट पर्सन म्हाका तसो हुस्को आसा म्हूण कळल्यार हांवें तीद वेल्यार ती मोगान काण घेता तें सांगल्यार बरें जालें ना जाल्यार हांव वचून खंय खणीत पडतो अशें म्हणून सबार फावटी सांगिल्लें आसा म्हज्या मायन म्हज्या आवयन म्हज्या बापायन त्या दीस म्हाका तीद वेल्यान आज हांव हंगासर आसा म्हणून मस्तपटी भुरगीं आवय बापायच्या तीद वेल्या विशयान शिफारस उलयता
तर मोगाच्यानो आवय बापाय विशयान मात न्ही आमच्या हरी एकल्या विशयान ती शिफारस उलोवंक तसली साध्यता आसा आमी पयसल्या त्या परगावी गांवांत आसतना एकामेका आदार सोंवचें तिडवूनचें आमच्या प्रावादाचें काम करचें भावा भयणीचें काम करचें गरजेचें देवाचो आदार खंडीत जावन आमकां आसा म्हणलें आमी पात केलें. ये सीजन आमी आतां पडट्या सत्मंता वा नायसियाचें सत्मंता म्हणूंक सप्टेंबराच्या 8 तारखेर सुरू केलां. हे सगळ्या संवसाराक चडावत हेंच सत्मंता म्हणचें आसा आनी खंय आनी पवित्रत्म्या वरवीं ओंकार मेरेचे उदारीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो म्हणटा आसतना आमी सुखास तकली बागोवची आनी मान करचो देवाच्या व्हड निस्तेराक. देखून खंयसर गीत आसा तुमचे कडेन ती पेपर आसा थंय गीत आसल्यार इल्लेशें रावन आनी सुखास मुखार या. एकाच देवाक सत्मंता सर्व देवार वागतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसल्या आनी नादिसल्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत्मंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापातां जल्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उजवलो खरो देव तो देवातां जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैवाचो त्याचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासत आनी आमचे सर्वणे पासत सगळ्या तां तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मेरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पावस ताका कुर्साक मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिवण्याची आनी मेल्याची मुसळी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटी शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सन्मानता सौम्य आनी जिवितार तो बापा आनी पुताक निर्जला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासर्गो नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एक पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापयल्ले सभेक सन्मानता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी संस्थाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. आमचो देव आमचो मोगाळ बाप ताचे काळीज आमचे पासत उरता ताच्या काळजाक आमी लागीं आसच्याक आमचें काळीज ताच्या काळजा सांगाता एकवटच्याक आमच्यो गरजो ताका सांगला. सर्गीच्या बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले ताब्यान आसच्या सर्व लोकांक बगेनपणाचे वाटेन चलोवंक आनी भावार्थान वाडोवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. मोगाळ बापा दयाळ बापा आयक आमचे प्रार्थन सर्गी बापा मोगाळ बापा दयाळ बापा आयक आमचे प्रार्थन सर्गी बापा. सामाजिक आनी राजकीय मुखेल्यांनी दुबळे आनी गरजेवंत लोकांक बरेंपण जावचे तसली योजना मांडून हाडूंक कार्यगत करूंक तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. मोगाळ बापा दयाळ बापा आयक आमचे प्रार्थन सर्गी बापा मोगाळ बापा दयाळ बापा आयक आमचे प्रार्थन सर्गी बापा.
पिडेस्त आणि एकसुरपणान जियोच्या सर्वांक तुझ्या हातान समर्पिता. भलायकेची देणी आणि तांच्या कुटुंबादारांक आणि मोगाच्यांचो सांगात तांकां फावो जावं म्हूण मागता. मोगाळ बापा, दयाळ बापा, ऐक आमचे प्रार्थन सर्गी बापा. मोगाळ बापा, दयाळ बापा, ऐक आमचे प्रार्थन सर्गी बापा. मोगाळा बापा, मागता आमच्या गवळी बापा कसो आयच्या दिसा तुवें बसयल्ल्या गांवांत आमच्या गवळ्या संगी तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो केलें आसता. सदांच तूं तुज्या पवित्र हातान आमच्या गवळ्याक राख आनी सांबाळ. तांच्या मिसांव वावराचेर तुजें बेसांव घाल. ताचे आदीन दिल्ले देव पुरजेक एकवटान प्रिती मोगान आनी शांतीन सांबाळ म्हूण मागता. मोगाळ बापा, दयाळ बापा, ऐक आमचे प्रार्थन सर्गी बापा. मोगाळ बापा, दयाळ बापा, ऐक आमचे प्रार्थन सर्गी बापा. युवजनांनी आनी भुरग्यांनी तांच्या वडिलांक खाल जावं आनी तांकां दिवची तितवण सकारात्मक रितीन स्वीकार कर. जिवितांत रुता करूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. मोगाळ बापा, दयाळ बापा, ऐक आमचे प्रार्थन सर्गी बापा. मोगाळ बापा, दयाळ बापा, ऐक आमचे प्रार्थन सर्गी बापा. एवकरिस्ताच्या मेजा बवारी हजर जालेल्या आम्हा सर्वांनी पेल्यान आमच्या बऱ्याक पडटा तसली सूचना आनी तितवण दितना ती स्वीकार करूंक आनी आमचें जिवीत बरे वाटेन सोंपोवंक तुजो आदार फाटय म्हूण मागता. मोगाळ बापा, दयाळ बापा, ऐक आमचे प्रार्थन सर्गी बापा. मोगाळ बापा, दयाळ बापा, ऐक आमचे प्रार्थन सर्गी बापा. सर्गीच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमकां समेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ. आमची मागणी स्वीकार कर आनी समेस्तान एकामेकाचो मोग कर. संतोषान जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पेटवणीचे गीत पेज नंबर 130 C75. आयल्या
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात. हे तुमच्या संतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्रच्या दावाक मानून घेव. देवा आमच्या बापा तूं खऱ्या भक्तीच्या आनी शांतीची जर तुज्या महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. इतल्या कनवळ्यान तुवें मनशाकडोसो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सडवंडार करून धाडलोय. जे जेजू सोवें तुका मानतले ते आमचे सोवें तुका मानूंक पाताक मात सोडून हेर सगळ्यांक आमचे गतींची येवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदाम तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कृपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रज्ञाक धाडून ती गेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक काराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावटसो गुटू परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेल्या आमा समेस्तान पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगवन बाप्पा, पीटर बॅप्टिस्ट आमच्या गोवळी बाप्पा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ती आमच्या भाऊपणीची कपूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें परत आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवारी मोरये देवाचे माये संगाती सांजुजे ती सोपती भगवंत अमृता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमेन. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवारे दया करून या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीचे बागांनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकांक शांती दिया.
आमची काकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणात आपयल्यान ती सहभागी सगळ्या मुझे बता पावना कोण तुका भलायकी मेळटली